आनी होम स्टे पॉलिसी इंट्रोड्यूस करून होम स्टे सांगे, केपें, काणकोण, सत्तरी, बिचोले, पेडण्यां अशा सारकिल्या एरियांतल्यान होम स्टे पॉलिसी खातीर खूब व्हडलो स्कोप आसा आनी म्हाका दिसता होम स्टे पॉलिसीचो बेनिफीट आमच्या मॅक्झिमम वुमन एंटरप्रिनर्स जे आसा तांच्यांनी घेवचो, जेणे करून आमकां टुरिस्ट जे आसा हे इंटरलँड वचपा खातीर हाजो खूब मोठ्या प्रमाणांत फायदो जातलो. इन फ्युचर स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर भर दिता आसतना टुरिस्ट मॅक्झिमम एडवेंचर टुरिजम जाचेर आमी फोकस करपाक सोदता. सांगे, केपें आनी काणकोण ह्या सारकिल्या ठिकाणी मॅक्झिमम टुरिस्ट आनी विशेश करून रेनी सिजनान टुरिस्ट जे येतात ते ह्या प्रिफर्ड एरियेत रावपूय प्रिफर करता. त्या ती होम स्टे पॉलिसीचो तांकां खूब मोठो फायदो जातलो. द सेम केस विथ द कॅरावन पॉलिसी. म्हाका दिसता टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे आनी इन डिटेलान दोनूय पॉलिसी एक्सप्लेन केल्या. आज परत एकदां म्हणजे टुरिजम सॅक्टरांत एक पावल आमी फुडें मारलेलें आसा. दिसान दीस वेगवेगळी एडवान्समेंट आमी ज्या पद्दतीत टुरिजम सॅक्टरांत हाडीत आसा, टुरिजम डिपार्टमेंटात हाडीत आसा, निश्चित रित्या म्हणजे डिजिटलायजेशन ऑफ द टुरिजम डिपार्टमेंट केल्या उपरांत खूब मोठ्या प्रमाणांत जेंच्यांनी रजिस्ट्रेशन करपाक सुरवात केलें अश्यो नवीन नवीन गजाली टुरिजम डिपार्टमेंटान करता. त्या एंटायर टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या परत एकदां खूब खूब अभिनंदन करता. मॅक्झिमम लोकांनी ह्या वर्सभराच्या भितर होम स्टे आनी कॅरावन ह्या दोनूय पॉलिसीचो फायदो घेवचो. देव बरें करूं.